अमेरिके कडल्यान MH-60 रोमियो हेलिकॉप्टराची पहिली खेप भारतात दाखल जाल्या। भारतीय हवाई दळात 2 MH-60 रोमियो हेलिकॉप्टर दाखल जाल्यात। ह्या हेलिकॉप्टरांक लागून भारतीय नौदळाची ताकद आनीकूय वाडटली। भारतान अमेरिके वांगडा 24 MH-60 रोमियो हेलिकॉप्टरां खातीर 15,000 कोटींची कबलात केल्या। ह्या कबलाती खाला पहिले 2 हेलिकॉप्टर भारताक मेळ्ळ्यात। फुडल्या म्हयन्यांत आनीकूय हेलिकॉप्टर भारताक मेळटले। MH-60R हेलिकॉप्टर सगळ्या तरेचे हवामान ऑपरेट करपा खातीर अत्याधुनीक एवियॉन्सिक आनी सेन्सरका सयत डिझायन केला। हे हेलिकॉप्टर एंटी सबमरीन, एंटी शिप आनी सी ऑपरेशन, सर्च आनी रेस्क्यू ऑपरेशन करपाक बरेच सक्षम आसा।